गोयात सध्या पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात देंवला असो दावो कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत केलो। फॉरेनाक आशिल्ले गोंयकार गोंयांत येतात तेन्ना तांकांय पर्यटक मानले वता। ताका लागून ह्यो पर्यटकांचो आंकडो वाडला आसतलो। तशेंच युरोपियन देशांतल्या पर्यटकांक विजा ऑन अरायव्हल ही सुविधा दिली जाल्यार गोंयच्या पर्यटना खातीर ती गेम चेंजर थारपाक शकतली असो दावोय मायकलान केल्लो। तशेंच गोंयांत आयिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो नेमको आंकडो पर्यटन खात्या कडेन ना। पर्यटन खात्यान FRRO आंकडे एकठांय करपाक कित्याक पत्र बरयलें ना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान प्रश्न केलो। ताका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले, कांय विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले काय आपल्या इश्टागेर रावतात। अशा वेळार तांचो आंकडो मेळना, पूण फाटले 6 म्हयन्यांत पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात वाडला। तशेंच विदेशी पर्यटकांक विजा ऑन अरायव्हल सुविधा दिवपाचे फायदे आनी लुकसाणूय आसा। हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो म्हूण मंत्री खंवटेन विधानसभेत आश्वासन दिले। ट्युरिस्ट हे वाढल्या काय देंवल्या, म्हणजे इंडियन ट्युरिस्ट आणि फॉरेन ट्युरिस्ट? आन्सर बरो लेंदी दिला स्पीकर सर। ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हांव हाडून दिवंक सोदता। तो इयर 2020 सून मागलोलो स्पीकर सर। 2020 जो डेटा आमकां दिला, UK सून 1,07,353 ट्युरिस्ट येयले म्हणटा। तितून पोर्चुगलाक सून 15,661 ट्युरिस्ट। आता इतून कितें आहा हो डेटा खंय तरी चुकलोलो। कित्याक चुकलोलो स्पीकर सर? हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की 2020 कोविड येयले आनी कोविड येताना आमचे जे UK आमचे गोंयकार जे वचोन UK सिटीजनशीप जाले, म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले, थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर ते परतून येयले आनी अरायव्हल दाखयले पोर्चुगल 15,661 2020 चे उलयता हांव डेटा। होम डिपार्टमेंटान in part B it has stated that FRRO can obtain the data of foreign nationals visiting Goa as and when required, but till date no such requirement has arisen. Number D, it has stated that tourism department did not share any data, any letter, any communication. What you have shared, what Michael Babu is saying, I have read those letters. They seem to be like love letters. You have requested. Every time we come here, they say a joint delegation has to go to Prime Minister, has to go to Tourism Minister. Yeah, mudai. त्यानंतर काय जाना तुमका appointment मेळना. Our प्रश्न मुगेलो very simple. When FRRO is aware of the situation in the state, खास करून with international tourists, why are you hesitating from taking data from them? आता स्पीकर सर, जेन्ना आमी टुरिस्ट देवल्या म्हणून एक भ्रम घालता। आमी पहिले गोंयकार, आमी स्वताक आमच्या गोंयचो आमकां अभिमान आसपा जाय आनी आमी कितें करता त्या नेतृत्वाचेर लक्ष आसपा जाय। टुरिजम वाडत आसा। गोवा हॅज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन लास्ट 3 years from 2022 to now, Speaker sir, various initiatives with the help of the central government under Prime Minister Narendra Modi ji and आमचे Dr. Pramod Sawant, various initiatives given, we are trying to see how international can grow. Coming back to domestic, Speaker sir, figure वाऱ्यान मारिल्ली गजाल नासता. We have a certain methodology. हांव फक्त होच 6 म्हयन्याचो फिगर घेता. ह्या 6 म्हयन्यान स्पीकर सर, जय वास्को एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट, 2 एअरपोर्ट आसात. आता जे टुरिस्ट येतात स्पीकर सर, डोमेस्टिक टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268. 22,48,268 total amounting to 57,12,758. What domestic also? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।